सरकारान आश्वासन दिवन लेगीत 2016 सावन 7व्या वेतन आयोगाचे फायदे अजून गोंयांतल्या पंचायत कर्मचाऱ्यांक पावंक नात। सोमारा गोंयांतल्या 192 पंचायतींनी काम करपी 800 कर्मचाऱ्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करून सगळ्या पंचायतींत काम करपी कर्मचाऱ्यांक 7व्या पगार आयोगाची शिफारस बेगोबेग चालीक लावपाची मागणी केली। तशेंच दुबळ्या पंचायतींक आर्थीक मजत, कर्मचाऱ्यांक पेन्शन आनी ग्रॅच्युटी दिवप आनी हेर मागण्यो घेवन पंचायतीचे कामगार आझाद मैदानाचेर जमले। जिंदाबाद जिंदाबाद लाल पावटा जिंदाबाद जिंदाबाद सातवा वेतन आयोग सातवा वेतन आयोग कौन लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम पे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं थी AITO से कौन लड़ेंगे पारिक करा या सरकाराकडे डिमांड ना। या सरकाराकडे आमची मागणी आसा की आमकां सगळ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो। त्या राज्याचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत आणि पंचायत मंत्री भोमानीस माविनभाई गुदिनो 3 महिने पयलीं आमच्या कॉन्फरन्साक आयिल्ले दोगूय आनी दोगांयनी थंय जाहीर केल्लें की आमी ताबडतोब 7वो वेतन आयोग लागू करता। 2016तल्यान हो आमकां लागू करपाक जाय आनी एरियर्साच्या बाबतींत आमी सांगलेलें की हेजेर आमी डिस्कशन करुया, पूण आमकां ताबडतोब तो इम्प्लिमेंट करचो। आज 5 महिने जाले आमी डायरेक्टरा कडेन, सेक्रेटरी कडेन, सगळ्या कडेन मिटिंगो घेतल्यात, पूण आजून पर्यंत हो लागू करपा बद्दल कोण कांयच उलयनात। आज आमी पणजे शहरांत आयला, आमची प्रमुख मागणी आसा की आमकां 7वो वेतन आयोग लागू करचो। आमच्यो ज्यो ट्रान्सफरी ज्यो आसा खंयच्याय ग्रावंडाचेर त्यो बंद करच्यो। कॉमन केडर करात, पंचायती वायज जे तालुका वायज ज्यो पंचायती येता तेंचो कॉमन केडर करचो, प्रॉपरली आफ्टर ऑल डिस्कशन बी करचो आनी मागीर ट्रान्सफरी करपाकूय कामगाराचो विरोध ना, कारण गोंय ल्हान, पूण तालुका वा पंचायतींनी ट्रान्सफर जातात। कित्याक खुबशे फावटी म्हणटा की आमी ट्रान्सफरीक ओपोज करता, ओपोज करिना, पण सूड बुद्दीन कांयच कारण नासतना सू मोटो ट्रान्सफरी करूं नाकात। आमचे कांय कामगार रिटायर जाल्यात, तांकां आजून पेन्शन मेळना 5-5, 6-6 वर्सां। हालींचे सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर जेणे आयला ताणें कांय कामगारांक इमिजिएटली काम करून लागू केला। सो आमचें म्हणणें आसा सरकारा कडेन, ज्यो विकर पंचायती आसा गोंयांत तांकां फंड टायम टू टायम दिवचो। फंड दिवपाची येणावळ आसा ऑलरेडी, पूण तो टायम टू टायम दिवचो म्हणटकूच जे कामगार रिटायर जाल्यात तांकां पेन्शन आनी ग्रॅच्युटी वेळोवेळी मेळटली। आनीक हें आसा आमचो की आमकां ज्यो सवलती ज्यो आसा 7व्या वेतन आयोगांत त्यो लागू करच्यो, थकबाकी बद्दल उलोवणी करची आनी हें जाता तितले बेगीन